ऍक्शन किती घ्यायला कमिशन किती घ्यायला ओके ते त्यांचे किती विचारतात त्याची किती ऍक्शन ते विचारतात बरं 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 ओके ओके बोलेला तो हेल्पफुल तो आपण ऍक्शन घेता सो तिने इन्वर्ट कर आपण ऍप्लिकेशन आम्ही आता इन्वर्ट करून घे कोण कोर्टान आसा आपण घेऊन ऍप्लिकेशन पळयता आणि त्यांना कितें सांगता आमकां तुम्ही रिटर्न आन्सर दितले हय साहेब ऑब्वियसली दितलोच न्हू रिटर्न आन्सर ऑन बिहाफ ऑफ आता कशें ऑन बिहाफ ऑफ हांव काय तुमकां डायरेक्ट कितें डिसिजन सो आमकां इतलेंच जाय की तुम्ही आज एज पर लॉ करता म्हटलं एज पर लॉ करता आणि आज तुम्ही रिटर्न आमकां आन्सर दितले तुमकां इन्वर्ट घे आमकां सर मिडिया आसा सगळे गोंयची जनता पळयता आमकां फक्त इतलेंच सांगा की ताजो आन्सर तुम्ही इन रायटिंग आमकां दितले कित्याक वी वॉन्टेड ऑन पेपर आमकां वर्बल तुमकां येवन परत साहेबांक मेळोवंकूच जाय पण आमकां इन रायटिंग दितले तुम्ही इन रायटिंग जाय साहेबाकडे तुम्ही येऊन डिस्कस करा हांव तुमकां इन्वर्ट घेवन तुमची कॉपी आज आम्ही पणजी पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट फायल करपा आयिल्ले आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान प्रेस घेतिल्ली लास्ट टायम आणि फ्रायडे सांगिल्ले फ्रायडे पर्यंत अल्टिमेटम दिल्लो की जे ब्लेटंट यूज ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ जो चल्ला तो यूजच जालो त्यांच्या खातीर यूज तो बीजेपी खातीर यूज आमच्या खातीर मिसयूज सो जे सेक्शन 163 जे ताणें मिसयूज केला आणि ओपनली बीजेपीच्या लोकां खातीर कायदो वेगळो आणि गोंयच्या आम जनते खातीर कायदो वेगळो हो भारतीय जनता पक्षान दाखयला आणि आम्ही हेजो निषेध करता त्या खातीर आम्ही जे कलेक्टर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जे जो नोटिफिकेशन काडिल्ली आणि जो ताणें ऑर्डर काडिल्ली आनी ताका म्हणिल्लें की आमी मोर दॅन 5 पीपल कॅनॉट असेंबल इन पणजी आणि ही ऑर्डर कोणा खातीर काडिल्ली ही ऑर्डर ओपनली बीजेपीनूच सांगला बीजेपीच्या युथ प्रेसिडेंटान सुद्धा सांगला की ही ऑर्डर काडिल्ली आमी की फक्त ते चिमलाचे लोकां खातीर की ते चिमलाचे लोक पणजी येवन प्रोटेस्ट करपाक जायना म्हणून काडिल्ली पण आमचे जे ओकेजन केल्ले आमी आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आयिल्लो बीजेपीचो नितीन नबीन आणि बाकीचे दामू नायक आणि सगळे त्यांच्या खातीर ते कोता येता बिकॉज फॉर देम इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन हांव विचारपाक सोदता की तुमच्या खातीर तो स्पेशल ओकेजन आणि आमचे चिमलाचे लोक आझाद मैदानार येता प्रोटेस्ट करपाक पीसफुल प्रोटेस्ट करपाक तो स्पेशल ओकेजन न्ही तोय आमच्या खातीर स्पेशल ओकेजन तुम्ही समज अलाव करपाक शकना समज आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक आमकां पीसफुली अलाव करना बिकॉज आझाद मैदान इज नोटिफाईड बाय द गव्हर्नमेंट की दॅट इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट जाल्यार तुम्ही डिनोटिफाय करा आझाद मैदान यू डिनोटिफाय एज आझाद मैदान एज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट कित्याक तुम्ही अलाव काय करना आनी तुमचे ओकेजन सगळे सेलिब्रेट करताना खंयचोच कायदो लागना सो कायदो हो गोंयकारां वेगळो आणि कायदो हो बीजेपीच्या लोकांक वेगळो हे जे जस्टिफिकेशन आम्ही मागला आता पीआय नाशिल्लो ते सब इन्स्पेक्टरान सांगला की आम्ही तुमकां इन रायटिंग दितले सो वी विल वेट फॉर हिज रिप्लाय पण एकूच हो जे आता तुम्ही ऑर्डर काढला म्हणजे कायद्याच्या अंडर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान म्हणजे तो कायदो सगळ्यांक लागपाक जाय तेणी पळय जी ऑर्डर इश्यू केला पळय ती इम्पोज केला हांकां इम्पोज करपाक लायला इम्प्लिमेंट करपाक लायला ती सगळ्यांक लागपाक जाय म्हणजे फक्त ती ऑर्डर फक्त गोंयकारां खातीरच न्ही आणि भारतीय जनता पार्टी कितें करपाची न्ही सगळ्यांक म्हणजे समांतर आसपाक जाय कायदो आतां तुमी पळय तो ऑर्डर काडली इश्यू केली जेन्ना व्हायोलेशन केला तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसली व्हायोलेशन केल्ले तांकां भितर उडोवप तेजेर केस घालप पण अजून कांय केलें ना आमी जे सादे लोक आमचे पक्षाचे जेन्ना आमची एक चळवळ घेवन वयतात खंयच्याय विशया खातीर तेन्ना आमकां ते रोखडे उबान व्हरतात आमी व्हायोलेशन करनासतना आमी शांततेन पिसफुली आमच्यो मागणी घेवन गोंयकाराच्यो लोकांच्यो घेवन आमी आमचो जो प्रजेचो हें आसा सेवेकरी मुख्यमंत्री वयता तेन्ना ते तुमकां उबान व्हरतात आनी आतां जेन्ना येदो व्हडले तुमी ऑर्डर काडटा इश्यू ऑर्डर करतात म्हणजे कायद्याचें पालन करपाचें आनी तुमी कायद्यान राखपाक दवरपी ते पोलीस डिपार्टमेंट आसा ते तांकां खुलेआम भारतीय जनता पक्षाक कितें करपाक दिता ताणें आम्ही विचारले सब इन्स्पेक्टराक की तुम्ही नॉइज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान परमिशन घेतिल्ली ताणें तो लावड स्पीकर तें तांकां खबर ना हांवें म्हणलें तुमी ताणें एक इन्वर्ट तरी केला कॉपी की बाबा ते करपाच्या प्रोसेसान इतले लोक जमा जातले
तेय तांकां खबर ना. सो दे आर नॉट अवेअर. आता कित्याक सरकार त्यांचो सगळे यंत्रणा त्यांची आहा, सो ती केन्नाय कॉपी इन्वर्ट करून बॅक डेटेड करून ते करपाक शकता. बिकॉज तांकां कायदो बी लागना न्ही, तांकां जाय तशें चलयता ते. सो हे आमी तांकां विचारल्या आनी तांकां मागल्या, रिक्वेस्ट केला की बाबा तुमी बेगीतले बेगीन इन रायटींग आमकां दिया. आनी ताणें म्हणला की तो पीआय आतां दितलो, आतां पळोवया ते कितें दितले ते इन रायटींग. आमचे इतलें म्हणणें कितें, ह्या डेमोक्रेसी ह्या लोकशायेक सगळ्यांक समान कायदो आसपाक जाय. एक पार्टी वेगळो, सत्तेर आसल्या एक पार्टीक पक्षा वेगळो आनी जे गोंयकारां वेगळे आसपाक जायना. सगळ्यांक समान आसपाक जाय. जेणे कोणा चूक केला, वायोलेशन केला, ताका सहज जावपाक जाय. आनी आमी आतां अपेक्षा धरतात हो सरकार जावं सरकार कितें आसूं दी, जे प्रशासन आसा, जे ब्युरोक्रेट्स आसा, तेंचे तर बायस आसपाक जायना. तेमी ज्या लोकांनी पळय वायोलेशन केला ताका कायदेशीर कारवाई करपाक जाय, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. तेन्नाच एक गोंयकारांक बरी मेसेज वयतली, बाबा हो सरकार प्रशासन सरकार कितें आसूं, प्रशासन तरी एटलीस्ट बायस करना, सगळ्यांक कायदे एकसारखे दवरता म्हण. एकदम सरकारान काडूंक लायल्ली ऑर्डर कितें आसता. ओके, सरकारान कितें सांगू, सरकार 2 दिसां आसता, सत्तेर आसते लोक 2 दिसांचे असतात. पण हे परमानंट एम्प्लॉई, हेमकां आमी आमचे टॅक्स पेयराच्या पयशांनी हांगा दवरलो आसा पे करून. त्या लोकांनी कितें बायस करपाक जायना. तेमी शपथ कितें घेतली आसता, आमी संविधाना बरोबर कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हांगा काम करतले म्हणजे तांकां हांगा पार्टी लागना, सरकार लागना. तेणी म्हणजे सिटीजन सारकें काम करपाक आसता. तेमी काल जो एक्ट केला आनी तेजे पळय इम्प्लिमेंट करपाक त्या लोकांनी पळय एक्ट केला ते खरेंच आवडपार की न्ही, त्या गोंयकारांक आवडपाक ना. ही ऑर्डर मुद्दामूच काडपाक लायला, कित्याक हे आमी म्हणना, हे तांचो युथ प्रेसिडेंटूच म्हणटा की ही ऑर्डर काढली फक्त चिमलाच्या लोकांक आडोवपाक पणजी येवपाक. सो प्रशासन त्यांच्या हातीन आहा म्हणून ताणें ती कलेक्टरा ऑर्डर काडपाक लागली. आमी रिक्वेस्ट करता पुलिसा कडेन की बाबा वी रिस्पेक्ट यॉल, वी ट्रस्ट यॉल, आनी तुमी खंयच्या दबावा अंडर येवपाचे न्ही. आनी आमी तुमचे बरोबर उबे रावतले, बिकॉज यू ऑल यू शूड ट्रीट लॉ एज इक्वल फॉर एव्हरीबडी. तुम्ही खंयच्याय कोणाच्या मंत्रीच्या, मुख्यमंत्रीच्या दबावा अंडर येवपाक जायना आनी तुम्ही समांतर सगळ्यांचो विचार करून तुम्ही डिसिजनाक घेवपाक जाय. टोटल फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी आमकां न्याय मेळपाक जाय गोंयकारांक. नाल्यार फाल्यां सदां फकाणां जातली. फाल्यां कोण ऑर्डर काडटलो आनी कितें लोक आसता कितें करतले आनी बाकी लोकांनी तो कायदे पालन करपाचो, ऑर्डर पालन करपाचें. आनी तुमी जाय तशें मजा मारपाचें, हें कितें ना कसलें, सगळें एकसारकें आसपाक जाय कायदो. पण तुम्ही आता किती करतले, टाइम दिता पी. आमी पळय आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसा आमच्या युथ काँग्रेसीन, युथ काँग्रेस कमिटीन. आमी हे समज त्या सारखे न्याय मेळना जाल्यार आमी कायदेशीर आमी वाटेन वयतले. आमच्या बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष, आमचे जे आमदार आसा, आमचो MP आसा, आमचे CWC मेंबर आसा, सगळे आमचे कार्यकर्ते आसा आनी लिडर्स आसा, तांकां विचारून आता PI रायटिंगान कितें दितलो ते पळोवया आमी. ते वाचून मागीर सगळ्यांक विचारून सगळ्यांचो हे घेऊन आम्ही ओपिनियन घेऊन आम्ही मागीर फुडें डिसिजन घेतले कितें करपाचें. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोवा राज्यात आले होते आणि त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आमचे चिंबेलचे भाऊ बहीण हे गेल्या 34 दिवसांपासून इथे रात्रंदिवस आंदोलन इथे करत होते आणि त्यांच्या लोकल मुद्द्यासाठी, त्यांना न्याय मिळण्यासाठी, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी ते बिचारे इथे सर्वांसाठी संघर्ष करत होते. आणि आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या दौऱ्यात ते येऊन काही करू नये या एकमेव स्वार्थासाठी भारतीय जनता पार्टीने सरकारला हाताशी धरून, सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमावबंदीचा कायदा लागू केला पणजीमध्ये. नॉर्थ गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कायदा इथे त्यांना मेमोरेंडम आणि ते सगळं लागू केलं. पण त्याच्यानंतर आपल्याला एक न्याय, गोव्याच्या नागरिकांना, गोव्याच्या जनतेसाठी वेगळा न्याय असं भेदभाव करून यांनी गोव्यात जमावबंदी केली. पण स्वतः मात्र हजारोंच्या संख्येने इथे एकत्रित जमा झाले. तर आमचे गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसचे आमच्या सर्व टीमनी, आमचे अध्यक्ष अर्चित नाईक, जना भंडारी आणि आमचे सर्वच कार्यकारी सदस्यांनी आम्ही आज पणजी पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे याच्या संदर्भात आम्ही तक्रार दाखल करत आहोत. आणि गोव्याच्या जनतेला एक न्याय आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना एक न्याय असं चालणार नाही. हा लोकशाही असलेला देश आहे, हे लोकशाही असलेलं राज्य आहे आणि या लोकशाही जर जिवंत ठेवायची असेल तर असं वेगवेगळं चालणार नाही. प्रशासनाला कोणाच्याही दबावाखाली न येता हा गुन्हा दाखल करून घ्यावा लागेल, आमची कंप्लेंट दाखल करावी लागेल. आणि माझी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून गोव्याच्या जनतेला विनंती आहे का अशा हुकुमशाही पद्धतीचं जर काही गोव्यात चालू असेल तर त्याला विरोध करण्यासाठी आपण सर्व आमच्यासोबत या आणि सर्व मिळून आम्ही आज ही तक्रार इथे नोंदवत आहोत आणि आता आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना वाट बघत आहोत आणि आज आम्ही ही तक्रार दाखल करू.